जानवायेचें सिंहासन म्हणल्या नांवान मोरयेक आमी तेरसा वेळार लदीन म्हणटा आसतना उलो मारता. जानवायेचें सिंहासन म्हणलें नांव तिका कित्याक दिलां ह्या विशयांत इल्लोसो वेळ आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. देव जावन आसा संपूर्ण जानवाई. ताची जानवाई आमच्या समजुणेक मिक्वाल्ली. ताणें हो संवसार रचलो आनी ताणें रचलो तो संवसार आमी पळयता आसतना ताची जानवाई अगणित, ती भोवगूंड म्हणलें आमकां दिसता. संवसाराच्या हर एका रचनेंतय आमी दिश्ट भोंवडायली तर विविध जिवींचेर आमी दिश्ट घाली तर तरावळो रूख झाडां आमी पळयलीं तर आमकां तें समजता. एक जड आनी एका जडांत हांव दुसरेंच, एक रूख आनी एका रुखांत हांव दुसरोच, एका रुखार जावचीं फळां आनी एका रुखार जावचीं तीं फळां दुसरींच. जीवदाळी आमी पळयता, मन जाती आमी पळयता, एका थावन एक, विशेष रुपाची विशेष रितीची. सुकणीं सावजां बोनवेची आमी पळयता आनी तीं तांच्या आवाजा मरिफात देवाची स्तुती गायतात. अशें देवाची रचना आमी देखता आसतना ताची आगाध जानवाई आमी समजोवंकूय अनुभव करूंक पावता. सगळो संवसार ताणें रचलो तरी तो संवसार मनशाच्या अधीन केलो आनी वैज्ञानीक रितीन मनीस गूंड आनी गूंड चिंतूंक पावला, नवीं नवीं सोदनां करूंक पावला आनी अशें त्या मनशाक तितली जानवाई दिल्लो देव आनी ताची जानवाई विशेश जावन आसा. ह्या विशयांत सान पावलो कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत उल्लेख करता तें आमी समजता. देवाचो पूत मनीस जालो, दुबळ्यां मदें दुबळो जावन जियेलो, खुर्साचें मरण तो मरण पावलो आनी त्या देखून तो म्हणटा कुरीस साबार जाणांक एक पिशेपण म्हणून समजता हांव तर देवाच्या सडवणेच्या वाटेन चलतल्यांक ती एक अपूर्व जानवाई म्हणलें चिंताप तो आमच्या मुखार दवरता. देवರ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ म्हणलें एक उतार आमी आयकलां. Fear of God is the beginning of wisdom. मोरये सुरवेर तावनूच देवबिरांत आसली. देखून बोडवो तिका भेटोवन नमान करता आसतना नमान मोरये कुरपेन बरलेले म्हणलीं उतरां म्हणटा. कुरपेन बरलेली म्हळ्यार देवाच्या त्या जानवायेन बरलेली म्हणयेत. देवाचें योजन मनशा कुळाच्या सोडवणे विशयांत आनी ताची मांडावळ सगळी मनशाच्या बरेपणा विशयांत ताच्या पुता जेजून संवसाराच्या सोडवणदाराचो तो रूप घेवन जल्म घेता तें मिस्तेरा बरीत घडीत सगळें ती समजोवंक शकता. देखून ती म्हणटा आपले सुम्याची चरणदासी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तशें म्हळ्यार देवाची जानवाई ती समजोवंक शकली आनी तिचे थंय ती जानवाई आपणावंक शकली. त्याच तिच्या जानवायेन बरोवन एलिझाबेथीची गरज ती समजता. तितलें पयस वचून तिची सेवा करूंक ती शकता. काना शहराच्या त्या काजाराच्या माटवांत तांची गरज तांची परिस्थिती ती समजोवंक शकता आनी तांकां ती बरेपण हाडूंक शकता. खुर्सार मोरचें त्याच जानवायेन म्हणलें जेजू केल्लें तें ताच्या जिवितान केल्लें तें ताचें बलिदान हें सगळें ती समजोवंक शकता. आज आमी त्या मोरये थंय ती जानवाई पळयता आसतना तिचो बोवार्थ, तिचो मोग, तिचो बरवसो हें सगळें तिच्या जानवायेची गुंडाई आमकां दाखोवन दितात. आमची सर्गींची माय खऱ्या जानवायेन बरलेली देखून तिका जानवायेचें सिंहासन
म्हणून उलो मारता हांव. आमकांय खरी जानवाई गरजेची. बरें कितें वायट कितें म्हणलें समजून घेवन बरें आसलें करूंक खरी जानवाई आमकां जाय. देखून मोरये लागीं आमी आज मागचें, मोरये आमच्या माये तूं जानवायाचें सिंहासन जावन आसाय. बापा लागीं मागून आमकांय खरी जानवाई फावो कर म्हूण आमी मागता. मोरये देवाचे माये आमा पासत विनंती कर, क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी सगळीं फावो जायसर. आमीन. Sita